Sorvesporaci seva korat, anondandaci bokti korat, sorgita gavun vitor sorat, sontos alea teva muka. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी. आमच्या सुमियाची सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवी आसूं. बाबा बुडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पुर्बेक आमी तयारी करता आनी ताच्या रॅलिकेचे दाखोवणेन आमी वांटो घेता. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आंद्रे बारांतलो एकल्या धर्मदूताची परब आमी समोरमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले गवळी आमी. भाग्यवंत आंद्रेक जेजून आपोवणें दिलें आनी ताची फावो ती आकारणी केल्या उपरांत ताका जेजून आपले सारकेलो बरो गवळी जावंक पाठयलो. जेजूची बरी खबर मनशांक परगटूंक भाग्यवंत आंद्रे गांवांनी भोंवलो आनी शेकी जेजू खातीर मार्तीरपण ताका फावो जालें. दर एका जेजूच्या मिशनरी पाटलावदाराक जेजू बऱ्या गवळ्याच्या काळजा सारकेले गवळी जावंक आपोवणें आसा. तर आमी जेजूचे सोडवणेचो मोग अणभवूंक, आमी जेजू सारकेले गवळी जावंक आनी फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ह्या मिसा सोमारोमनेन देवाचो आदार आमकां मागुया. बाबा बुडीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पुर्बेक तयार जावंक नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी आसा आनी मिसाची सुरवातीच्या उतरांनी कांय बरो उगडास आमकां केला. आयचे नोवेनाचो विशय सांडलोल्यांक सोडून काडूंक जेजू सारकेले गवळी आमी. आनी हो विशय कितें भाशेन आमकां जेजू बऱ्या गवळ्या सारकेले आमचें जिवीत जावंक कितें भाशेन आमकां आमंत्रण दिता, आमकां आपोवणें दिता. आनी हेच आपोवणें आज आमी स्विकार करता आसतना भाग्यवंत आंद्रे आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन कितें करपा, सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेली गवळी आमी जावंक वावरूंक ह्या मिसांतल्यान सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच आयच्या मिसान आमी वांटो घेतना आल्दोना वाराद, आल्दोना डिनरी वांटो घेता. सगल्या आल्दोनच्या वारादाच्या फिरगोजकारां पासतूय मागुया. आनी उदी करून आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आमकां कितें करपा मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणी मागुया. घोडी जायती फावट जेजू सारकेलीं आमचें जिवीत करूंक आमकां जायते सोयीक मेळ्ळेले. हे सोयीकांचो घोडी आमी बरो उपयोग करूंक ना. हे सोयीक घोडी आमी इबाडल्यात. आळसाय बेसारमाय आमी आमच्या जिवितान घोडी केल्या. हे सगळे चुकीचे हे वेळार आमी बोगसणी मागून सगळीं आमी बरोबर म्हणुया
हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून थोडान सारून वायट दारून बरी सोडून हांवें जायलीं पातकां केल्यान हो म्हजो उपरांत, हो म्हजो उपरांत, हो म्हजो बुडोपरांत हे बसोत बागेन सुद्दां संकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. भोव व्हडते देवा आमच्या मोगळ बापा, शिव वर्तमान परगटूंक आनी पोरजेचो गुवळी जावंक जेसून विचून काडलेलो भाग्योंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मोरोपुर्यान जेसूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणीन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवटपुर्यान जेसूक विस्वाशी रावंक बोळ दी. आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारून जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवून केला म्हूण काल सांतान सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काल सांतान सोत मानतल्या मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कदींच लोजेक सांपडची ना अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटोच जुद्यो आनी ग्रीक लोकां मोदें कसलेंच अंतर ना, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तां पावूंक खूब ग्रेस तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचें तारण दवरतलीं कशीं, खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता, बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगलींच मानून घेनात. देखूनच इसायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तो हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत, कारण शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावून जातलो. शेकान शेक प्रितुमेचे
ताचो तळो आयकूं येता शेकान शेक प्रितुमेचे ताचो तळो आयकून येता अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता मळप ताचें हातांचें काम परगडटा एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा जबाब शेकान शेक प्रितुमेचे ताचो तळो आयकून येता उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना तोरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता जबाब शेकान शेक प्रितुमेचे ताचो ताळो आयकून येता शुभ वर्तमानाक उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्तात तसले खारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलो Alleluia, Alleluia. Survispore तुमचे सोवे आसू माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान गालिलियाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत जाळां मारताले ते देखले ते खारवी आसले ताणें म्हळें म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले खारवी जायशे करतलो आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते तांणी देखले आनी तांकां आपयले रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणांनो सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले आमी गुवळी जावचे असो ल्हानसो विशय धरून आमी थोडक्यान देवाच्या उतराची मोडणी करूंक वेता तेन्ना आमच्या सैमान आमी पळयता सांडला कोण आनी आमचे रोखडेंच नदोर आमचें बोट वेता जो किरमिदोर जाणें खून केला जो चोर नागवणो लोकांक चोरूंक भोंवता लोकांचे पयशे आपल्या अकावंटाचेर घालता तो सांडला ताच्या भायर सांडप आसा आनीक हाची जाणविकाय आमी घेवची देखून आयचो सेवा धर्म आमी देवाशी पावचे म्हूण भगवंत फ्रांसीस शावेराचे विनोनेन आमी देवाक मेळ्ळुली जावची म्हूण सेवा धर्म आमकां उस्कायता देखून अशी एक धाकटीशी गजाल एक साधू आसलो खंय हे साधून 10 फामिली सिलेक्ट केल्यो बऱ्यो फामिली आनीक हे फामिलीन
एका आश्रमान वचून 10 दीस सारूंक जाय हें ताणें तांकां सांगून थंयसर व्हेले आनी थंयसर पावना फुडें इन्स्ट्रक्शन्स दिली. तुमचो लिडर एकलो जे फामिलीन पिवन कसो काम करता तो तुमचो लिडर, तो तुमकां आतां गायड करतलो ह्या 10 दिसांक. कितें इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय तो दितलो. सो 10 फामिलींतली एके फामिलींतलो वडील बापूय जो पिवनाचो वावर करतालो तो तांचो वडील जालो. दुसरें कोणेच मोबायल उजार करूंक जायना. मोबायल काडून घेतले आनी कशी बारीकसाण त्या मनशाच्या ताब्यान करून सादू गेलो. 10 दीस तांणी सारूंक जाय दुसऱ्या हाताका. तांतले 2 जाण जात कात मांडपी तांणी म्हळें आमी व्हडले जातीचे आनी ह्या पिवण्याच्या हाताखाल आमी रावचे. 2 दिसांनी सोडून एका हॉटेलांत गेले. हॉटेल लागसारूच. तांतले 2 फामिलींनी म्हळें तांची भुरगीं स्वतावंक लागलीं मामी मोबायल नासतना आमच्या लागीं रावंक जायना. मोबायल जाय देखून 2 फामिली भुरग्यांक घेवन हॉटेलांत गेली. आनीक 2 फामील तांणी गजाल केली आनी म्हळें ह्या आश्रमांत मेवता कितें. सकाळीं 1 बनाना, दनपारां इल्लीशी दाळ, रातचो इल्लोसो सूप. असले आमी खावन येयल्ले न्हय, आमी बरी पार्टी करून आयिल्ले, बरे जेवन आयिल्ले. त्यो 2 फामिली भायर सरून हॉटेलांत गेल्यो. आनीक 1 फामील भायर सरली. कित्याक तो सदांच आपल्या वाठारांत लायमलायटीन जेवपी, लिडर कसो वावर करपी, तो कोणाच्या हाताखाल जियेलो म्हूण ना. आनीक आयज ह्या पिवनाच्या हाताखाल पडला देखून ताका सोंसना जाली. आपली फामिलीक घेतलो तो गेलो. अशें मोगाळ बाबा भयणानू एक फामील बाय सरत गेली आनीक निमाण्यो 2 फामिली उरल्यो. एक पिवनाची फामील आनीक एक दुसरी फामील जाचे विशीं दुसऱ्यांनी म्हळें आरे तूं येनाय आमच्या हॉटेलांत. आनी ताणें म्हणलें खंय हॉटेलांत तुमकां म्हारग पडटलीं. आनी ताणें म्हणलें खंय ओ पिची हाज्या लागीं कांय ना म्हूण ताका सांडून गेली. सादू आयलो 10 दिसांनी आनी ताणें पळयलीं आनी ताणें म्हळें हे लोकांक शिकयतना जाणात मोगाळ बाबा पयडानू सांडलोलो मनीस, चोर, किरमिदोर, नागवणो जाका सगळीं बोट दाखयतात ताका खबर आसा आपण सांडला म्हणून. आनीक जायतीं मनशां आसात जीं सांडल्यांत. कित्यान सांडल्यांत? आपले कास्ट मानून घेवन सांडल्यांत. जी दुसऱ्यांक किकोन कोत्तात तीं मोबायलाचे गुलाम जावन, सोशल मिडियाचे गुलाम जावन सांडल्यांत तीं. सॉफिस्टिकेटेड लायफ सोदून भोंवून सांडल्यांत तीं. जेवणा खाणांक गुल जावन सांडल्यांत तीं. हांवूच सदांच वयले पावण्यार आसचो आनी हांवें जुट्टी चलोवची अशें म्हणून सांडल्यांत तीं. जाणात गंमत कितें ती? तांचे बाबड्याचे चुचुरे. त्या चोरांक, नागोण्यांक, किरमिदारांक खबर आसा आपूण सांडला म्हणून. हांकां बाबडे खबर ना आपूण सांडला म्हणून. सादू म्हणटा सगळे परजेक सांगून. जाणात गंमत कितें ती? तांकां खबर आसा आपूण सांडला म्हणून, हांकां खबर ना आपूण सांडलें म्हणून. मोगाळ बाबा पयणानू देखून माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां कोर संदेश दिता. कंप्लीट डिटॅचमेंट. आमी सगळे सोडचें जशें बागेंत आंद्रेन केलें, जशें फ्रांसीस शावेरान केलें. देवा मोगा पासत सगळे सांडलें. आमी म्हजो आत्मो सांडचो न्हय, तो देवांत मेळोवचो हे दिशेन ताचें जिवीत. देखून हो देव टेक्स अस अवे फ्रॉम द इग्नरन्स. जे आमी नेणारपणान जियेता तातूंतलो देव आमकां भायर काडूंक सोदता.
जेन्ना चवकशी केली, जी जाणां भायर गेल्लीं, जी म्हणटालीं हाच्या लागीं घडो ना ते हॉटेलान वचपाक, देखून तो म्हणटा थंयसर मारोग लागतले म्हूण तांकां मागीर कळ्ळें. कितें कळ्ळें? ते हॉटेलाचो ओनर हो नवो फामील पिवन आनीक ती दुसरी फामील रावल्या, ती दुसरी फामील त्या हॉटेलाचो ओनर म्हणून मागीर तावें जालें. पिची पिची म्हूण सांगतालीं ती. देखून देवाक आमी पिची पिची कसो घेतला आनी देवासून आमी पयस गेले. जेन्ना आमकां कळटलें की देव दोनी आनी सगळें ताजे पासत सोडप म्हणल्यार आमची गिरेस्तकाय आमी मेळप, तेन्ना आमी लॉजीक पावतले. कित्याक वेळ घडये आमकां मेळचो ना. देखून वी हॅव टू हम्बली सबमीट आवरसेल्व्स अनटू आवर लॉर्ड, आवर मास्टर. कितें आमकां दिलां तो मागीर पिवनाच्या रुपान देव जायन. म्हाका धाडला ताच्या हाताखाल हे 10 दीस सारूंक हांवें सारूंक जाय. जेजून म्हणला कम फॉलो मी. एट वन्स ही लेफ्ट. देव आयज आमकां म्हणटा कम फॉलो मी. कितलीं जाणां आमी जेजू फाटल्यान झुपूच करून येतले. आमकां जावचें ना. कित्याक जावचें ना? आमी वस्तूंची गुलाम जाल्यात म्हणून न्हय. कित्याक जावचें ना? आमकां सॉफिस्टिकेटेड लायफ जाय म्हणून न्हय. जावचें ना कित्याक म्हाका खबर ना हांव सांडलां म्हणून. आय डोंट नो दॅट आय एम लॉस्ट. आय किल्ड जीजस. जो म्हाका सोदून काडूंक येता ताका हांवें जिवेशी मारलो. देखून आयच्या भुरग्यांक पातोक म्हणल्यार कितें तें कळना. सगळींच मामा सगळींच दाडा तेच भाशेन जियेतात. आमी ते भाशेन जियेना जाल्यार आमी सांडलेलीं मनशां. somehow some way we kill one who comes to find us in search of us. ताकाच आमी जिवेशी मारता. सगळें थाऱ्यार पडटा. बायगंत पावलो रोमकारान बरोवन म्हणटा वी हॅव टू कन्फेस एंड बिलीव की देव आमकां सोदून काडटा तेन्ना आमी मेळ्ळोलीं जाता. जोतोर आमी ताचेर विस्वास दवरिना, ताचेशी सोत मानिना, आमी सदांच सांडलोलींच. ग्रेक आनी जुदेव म्हणलेलो ना. सगल्यांक एक देव आनी ह्या देवा खाल सगळीं एका देवाची भुरगीं. जर तर हांव वेगळोचार जाती काती मांडून दुसऱ्यांक किकोन करून जर तर भायर वचूंक सोदता तो म्हजो गुन्यांव. कितलीं सोबीत पावलां तीं. देवाचो शुभ संदेश घेवन येता ती. देव म्हणून कितलीं सोबीत पावलां ती त्या पिवनाची, त्या हॉटेल ओनराची, जे 10 दीस थंयसर मागण्यांत सारल्यांत तांची. देवाक आपलें जिवीत भेटयलां थंय. देखून सगळीं चिंतनां आमच्या काळजा मनांत धरून 3 चिंतनां बाळगुया. पयले सुवातेर आमचो खोल भावार्थ जेजूचेर. ह्या देवा भायर आमकां दिवना. असली कल्पना घेवन फ्रांसीस शावेर ह्याच भावार्थान आमच्या गोंयांत, आमच्या गोराब्यांत, आमच्या कुटुंबांत पावलो. देखून आमी ताका गोंयचो साहेब म्हूण पाचारता. देखून हो भावार्थ आमचो जिवाळ करुया. दुसरे सुवातेर आमी सगळीं सांडल्या हाची जागृताय निर्माण करुया की हांव सांडलां म्हूण स्वत मानुया, मानून घेवया. बेबद्याक विचारीत तूं बेबदो केन्नाच वय म्हणना. तूं अल्कोहोलीक ना, तूं एडिक्ट जाला ना, तो न्हयकार आमचें जिवीत मेळून घेवंक आमकां उपकारना. आमी सांडल्यांत म्हणून खोलायेन ताजी जाणविकाय भोगून घेवया. आनी तिसरे सुवातेर आमचो गोंवडी जेजू तो आमकां सगल्यांक सोदता. देखून ताच्या पांयाची ताच्या पांयाची आमी मेळ्ळोलीं जाता. देखून सांडलोलीं ह्या जिवितांतलीं बाय सरून देवाक मेळ्ळोलीं जावंक आमच्या गोंवड्याची आमी लोटून येवया. सगळीं आमी उबी रावया.
जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या काळजा सारकेली आमी दर एकली जावं हेच जेजूच्या एकवटान संबंधांच्यो हे वेळा थोडी आमची गरजो थोडी आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिसम साहेबांनी यादनिकांनी आनी मोटव्याशांनी आपले गौलीक मुर्यारपण पालतना सगल्यांचो आनी भोव करून जेजू थावन पयस गेलेल्यांचो अदीक हुस्को धरून तांकां जेजूच्या एकवटान सांबाळूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी आनी राजनितीक वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी आपले कार्य एक धंदो वो वेवसाय म्हूण समजना जावंक आनी आपणाचो फायदो वो दुसरे वेंचणुकेंत जिखून येवपाचें मन दवरिना जावंक पूण सेवेच्या मनान आपलें कार्य पोरजेच्या बरेपणा खातीर वेव्हारांत घालूंक ती वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भाग्यवंत आंद्रे आनी फ्रांसीस शावेर जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या पावलांनी चलून जेजूची बरी खबर भियेनासतना शिपडांक वावुरले तर तांकां आमी मान दितना तांच्या जिविताची देख आपणावंक आमी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सामान्य आनी दिसपट्ट्या जिवितांत आमी कोणाकूच भायराय नासतना पूण चुकलोल्या आनी सांडोल्या सवय अदीक मोगाचे दोळ्याचे आनी बोगसण्याचे संबंद बांदूंक आनी सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सुर्गीची बापा ही आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारतना विस्वासान केल्ली मागणी मानून घे म्हूण मागता हांव. कितें गरजेचें कितें फायद्याचें तेंच तूं आमकां मेळून दी तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसूया. आमची मना समर्पुया आत्मीक उडो तयार कोता काजा आमची तयार कोरया आत्मीक दाकारोस भेटोयता आमी आमची जीण भेटोया Starogoto gondita Pio kami aiti sauya मोच्या बाबा बडिनो मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता तसलीं सामूण मागात. सर्गींची बापा भाग्योंत आंद्रेच्या परबी दिसा तुका भेटूयता हांव त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदल्लोली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी भरूं. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणीच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताचे संगता तुजी मोहिमा बगूंक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं
आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदवेदर आनी सासणांच्या देवा सुर काळेनी सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणीक गोवळ्या तुजो हिण तूं गोदीन साडिनाय पूण भाग्यून धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिणाचे गोवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सूर दळबारां संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणी उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडली हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले शिसांक दिली आनी मुडली तुमी सुमेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खोराराची हे रगत पातकांचे भक्षणी मेळच्याक तुमची बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तेव्हा रोवतली हे म्हज्या उगडेचा करात भावार्थाचो गुट पोरगोठुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकासींतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बेगीन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंगडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलना समेस्तांक
तुझें परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुझ्या पोती भाग्योन सुजे, भाग्योन दोन दोता, भाग्योंत आंद्रे आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बाबा बुडीनो, दर दिसाक जेजू बऱ्या गोवळ्या सारकेलें आमचें काळीज करूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यानूय बी आमकां कितें करपा मागुया. सगळीं बरोबर. आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सुदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मदत आनी आमकां थंडीन पडदिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशांत वतरेकता. तर आमकांची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी स्वर्गाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शादोर उमतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबीच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सुदकाल तुमचे सोबीं आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली ओथो बरो गोवळी आपल्या सारकेलें जिवीत आमचें करूंक आमकां आपयता तो. हे ताची जेवणां पयल्यान दी सगळीं आमी सुभागी. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
गवळ्या जेजू एकाच हिणान दवरचो देवता विस्वास सदांच तुजेर आमा शेळ्या गवळ्या जेजू एकाच हिणान दवरचो आयला देवून दुस्मानांतली सोडून दिवून म्हज्या शेळ्यांक आयला घेवून सासणीक जिवीत म्हजें वाटून देवता विस्वास सदांच तुजेर आमा शेळ्या गवळ्या जेजू एकाच हिणान दवरचो देवता विस्वास सदांच तुजेर आमा शेळ्या गवळ्या जेजू एकाच हिणान दवरचो बरो गवळी हांव शेळयांचो ताचे खातीर तोयार मरूंक आयल्यार दुस्मान हांव पडोना तांकां सोडून हांव वचोना देवता विस्वास सदांच तुजेर आमा शेळ्या गवळ्या जेजू एकाच हिणान दवरचो देवता विस्वास सदांच तुजेर आमा शेळ्या गवळ्या जेजू एकाच हिणान दवरचो सोशी बापा ओळख म्हजी आनी म्हाका ओळख ताची म्हज्या शेळ्यांक म्हजी ओळख आनी म्हाका ताची ओळख देवता विस्वास सदांच तुजेर आमा शेळ्या गवळ्या जेजू एकाच हिणान दवरचो देवता विस्वास सदांच तुजेर आमा शेळ्या गवळ्या जेजू एकाच हिणान दवरचो शेळयो तालो आयकून म्हजे फाटल्यान
Gesù, peccați dando forsomu, Teu tau visvaso das tuce, ama scelja golia Gesù, peccați dando forsomu. भावा भयणीनो, जेजूक ह्या वेळार आमी शेवला, आमच्या काळजांत तो आयला. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. बापा, दोरमनुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोली जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन भरून आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सगळीं आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर मारियो लेतो, तशेंच प्रवचन करतल्या फादर झेवियर एसिबेरो, ह्या आल्दोनच्या दिनारीच्या तांकां आनी सोह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलींग सेंटराचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयचो नोवेनाचो दीस यादनिकांक आनी संस्कारलोल्या दादल्यांक फॉर कॉन्सक्रेटेड मॅन भेटयलेलो दीस म्हणटूच सांजे 3:30चे मीस आमचो गवळी बाब समोर उमतलो. चोत्राय दवरची. आयज सांजे कुमसारा आसची ना. फाल्यां डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त ह्याचो पयलो आयतार. फाल्यांच्या दिसा 9:15 वरांचे मीस कॅनन भेटयतले. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतले आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात, जे मराठी भाशेन जातले. डिसेंबराची 2 तारीख संस्कारलोल्या ओस्तोऱ्या पासत भेटयलेलो दीस. त्या दिसा केरीत मीस आसतले सांजे 3:30 वरांचेर. सोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 2 तारखेर आनी सांजे 2 तारखेर आनी सांजेच्या आदेसा. तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आख्खो दीस कुमसार आसचे ना. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या परबे दिसा मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 आनी दोबाचीक मीस 10:30 वाजता, जे इंग्लीश भाशेन जातले. दनपारां 12:15 मीस आसतले आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी सुरपुदविदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोलो आनी संवसाराक तुजी कूड लेगून कुसूक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुमकां जाय ती गरज ह्या वेळार बापाक कळे तूं माग. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शार्टी पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटाव. आमेन.